हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. तर आयचो ब्लॉग हांव भरपूर लेट स्टार्ट करता कारण भयानक गरमी जाता आनी म्हाजे कडेन पाशियस ना अजिबात गरमी सहन करपाक. ताका लागून ब्लॉग भरपूरच लेट स्टार्ट केला हांवें. आनी पावस येता अशें जाता, डेली काळोख जाता, पावस काळोख करता पण पावस काय येयना आनी गरमी तर कमीय जायना. पावस येयलो जाल्यार मातशें बरें पडटलें आसलें, गरमी मातशी कमी जातली आसली. खरेंच इतली गरमी जाता भयानक जाणा की सहन जायना म्हाजे कडेन. आणि पावस येता म्हणून आम्ही शेणी बीन घरा कडेन हाडूनच सुकत घातल्या. दाखयता तुमकां कशें कितें जुगाड केला तो आमी. तर हांगासर तुम्ही पळोवू शकता आमी सान्नी बीन हांगाच सुकत घातल्या आनी शेणी बीन हांगाच सुकत घातल्या कारण पावसाचें वातावरण जाता पण पावस काय येना ताका लागून आमी घरात कडेन हाडून हांगा जुगाड करून हे सुकत घातलेले आसा. आनी ह्या टायल्सांचेर बरे सुकोनूय येतात ते सो पळोवू शकता तुमी. हांगा शेणींचो हे सुकता आनी हांगसर सान्नी बीन सुकता. आमच्या फाटल्या दारानूच सुकत घातलेले आसा आमी हांगसर. तशें करून आमी ते शेणी सुकत घातले कारण थंयच जर दवरले जाल्यार ते पावसान पिड्ड्यार जावन वयतले आसले आनी मम्मीची मेहनतूय वयतली आसली. कारण 100 शेणी आसले ते आनी पावस भरपूर काळोख करतालो ताका लागून आमकां डबल वावर जालो. आमी थंयच्यान उखलून ते परत घरा कडेन हाडून आतां सुकत घातले आनी ते सुकता. कारण ते सारके प्रॉपर सुकोवंक ना, वले आसा पूण आमकां सुकत घालपाक हांगसर चान्स आहा म्हणून बरें जालें. नाल्यार ते 100 शेणी आमचे पिड्ड्यार जातले आसले, वेस्ट वयतले आसले. आनी त्या दिसनाय मावशी येयल्ली तेन्ना आमकां भिण्णां घेवन येयल्ली. सो आमी ते आतां फोडूंक बसले आनी आमकां खबर ना भिण्णां फोडून सोलां या तो आगळ म्हण कसो कितें करतात तो. सो आतां तो आमी करतली आनी मम्मी बसल्या ऑलरेडी सोलपाक. पण आमी केन्ना आजून सोलूंकूच ना कारण आमची भिरण बीन तसलें कांयच ना आमकां. सो आमकां खबर ना की कशें कितें करप. तरी पूण आमी कोणाक कोणाक विचारून ते करता सोलां करतली कारण भिण्णां थोडीशीं आहा आनी तितलीच आमकां सोलां खूब जाल्ली पळोवपाक गेल्यार. सो मम्मी थंय बसल्या, दिसची ना तशी दाखयता तुमकां. आनी हांवूय बीन बसतलें, एक एक्सपिरियन्स घेतले भिण्णां फोडपाचो कारण तो कांय मेळना आमकां कारण आमची भिराणच ना ताका लागून. पूण आतां मावशेन दिल्ली आसा सो ती फोडून एक्सपिरियन्स घेतल्या. आमी नाही पोरसानच बसल्या कारण घरान बुरशें जातलें म्हणून. आनी हांगसरूच बसल्या, हांगा वारोय बीन येता आनी इतली भिण्णां आसा ती पळोवू शकता तुमी. आनी मम्मीन स्टार्ट केल्लें हांगा फोडपाक. खबर आहा गे तुका मम्मी कशी फोडटात ती, कशी सोलां करतात ती? सो पळोवया गायस फोडटा पयलीं कशें कितें तें. आनी तुमकां जर खबर आसा जाल्यार कमेंट करून सांगा म्हाका कशें कितें करप तें आगळ म्हण सोलां म्हण. सो प्लीज खरेंच जर तुमकां खबर आसा जाल्यार कमेंट करून सांगा. सो चला तर फोडून घेता हे. आमी नाही थोडी भिण्णां फोडून रेडी केली आनी हे आसा तेजे बियो पळोवू शकता तुमी. भिण्णांच्यो बियो अशें आसता आनी हे आसात, एका म्हणटात भिण्णां. पळोवू शकता तुमी कितले बरें दिसता. कोणा कोणाच्या तोंडाक उदक सुटलें ते कमेंट करून सांगात. सो आनी ही आसा सोलां, ही पळयात. सो हे फोडल्या उपरांत हे भिरण फोडल्या उपरांत अशी सोलां करतात पळोवू शकता तुमी. आनी हांगसर मम्मी फोडप चालू आसा. फोडून दाखय गे. आनी हे बीन बियोच आसा, अशें फोडप. तेतून हे बियो आसतात, हे खावपाक बरें लागता बियो. आनी अशें करून ते पीस करूंक जाय. सो अशें करून आमी हांगसर पीस करून करून उडयल्ले आहा. थंय मम्मी फोडटाली त्या पाटल्यान आनी त्या पाटल्यान आमी फोडटा कारण फोडल्या उपरांत न्हू तेजो आगळ जो आसता न्हू तो भालदेन वयता. दाखयता तोय बीन तुमकां. सो पळोवू शकता एका म्हणटात आगळ आनी अशें करून फोडप चालू आसा सद्या. आनी वातावरण एकदम थंड आसा हांगसर ताका लागूनच आमी हांगसर बसली. आनी हात पळयात तांबडे तांबडेच जाले. आनी पळयात इतली सोलां आमकां खूब जाली न्ही गे वर्साक. खूब जातली आमकां कारण आमी चड सोल यूज करिना, कमी यूज करता. आनी पळोवू शकता तुमी. किरण टेस्ट करून पळोवया. हांवें स्पेशली काडलेले आसा आनी आतां हांव टेस्ट करतलें. सामकें आंबट आंबट आनी यम्मी लागता सामकें. रेड
कोणाच्या तोंडाक उदक सुटले कमेंट करून सांगा आता. आणि मावशी ते फोनार, मावशी नाही मम्मी फोनार उलयता मावशेकडे ती पळयात आणि दोनूय काम करता, बिंडाय बीन उठता आणि फोनार बीन उलयता आणि हांव हांगसर विरण एन्जॉय करता. सो चला बिन्ना परत फोडून घेऊया कारण हांव उठलेले मातशे. सो आता हांव परत बसतले आणि ती थोडी आसा न्हय तर रोखडी फोडून जातली. सो हांव आतां परत बसतले मम्मीक हेल्प करपाक. फायनली ती फोडून जाल्ली आसा भिण्णां आमची आणि फोडटा म्हणसर घामाघूम जाले कारण गरमी जावपाक लागली भरपूर. वारो येतालोच पण गरमी जाता भयानक पावसाक लागून आणि सद्या जाल्ली आसा ही पळयात. कमी जाली तितलीच खूब जाली आमकां ती कित्याक आमी केन्ना करूंकूच ना जाल्यार आमकां कांय खबरूच ना हितूंतले तरी बट आमी केली ती विचरोन. आणि सद्या मम्मी ते बियो हे करता कारण आतां रस काडटा आमी. मम्मी रस काडटा हो पळयात अशें प्रेस करून करून आणि हो बेताचो बाटलो आसा सो तेतून बरें पडटा की ते प्रेस केले न्हय की डायरेक्ट ते ह्या बकेटान वयता बालदेन वयता. सो अशें करून आणि इतली सोलां जाल्ली आसा आमकां ही पळयात. आता ही कशी कितें सुकोवपाची या कितें करपाची ती पळोवया परत विचारूंक जाय. आणि कळान सुकत घाल आणि अशी पातळ करून घाल. सो आता ती सुकत घालतली आणि पळोवया. फोडून तर भिण्णां जाली आमची. आता ती सुकत घालपाचो टायम येयल्लो. आता सुकत घालतली कारण कडक वत आसा सो सुकून येतली बरी आणि आंगणान वयता हांव आता ती सुकत घालपाक. खूब ना पातळ कर तरी पातळ कर. तर फ्रेंड्स हांगसर आमी ती सुकत घातलेली हा बरी पातळ करून आणि इतली जाल्ली हा ती पळोवंक शकता तुमी. एकदम प्लेन अशी करून घालूंक जाय बरी बेगीनच सुकोवन येवंक जाय म्हणून. आणि आमकां बरें पडटा आंगणान सुकत घालपाक कारण टायल्स एकदम कडक तापतात. आणि हात पाय तांबडे तांबडेच झाले आसा सगळे भिण्णांचे. आमी भिंडा बीन सुकत घातली आणि हात पायात आणि वतू एकदम कडक हा. जितले काम कमी करता तितले तितले आमचे एक एक काम वाडटा. हे सुकत घाल ते सुकत घाल हे कर ते कर अशें करून जो मेरेन पावस येयना न्हय तो मेरेन कामां कशीच काबार जावची ना आमची. काम एक एक वाडत रावतले तरी भरपूर काम आसा. खोप बीन शिवपाक जाय घरार बीन मातशें क्लीन करूंक जाय. भयानक पावस येता म्हणसर भयानक आणि इतली गरमी जाता ना सहन जायना सामकी. तोंड बीन धुलें हांवें मातशें फ्रेश जालें आणि सोलां तर तुमी सुकत घालता ती पयली. आतां उरला ते बियो कशें कितें हे करतात ते दाखयतले आणि ही आमची खोप पावसाचो स्टोरेज म्हणू शकता हो तुमी. तर हांगसर न्हय मम्मी आतां प्रेस करता हे आणि आगळ हा तितलो सकयल येतलो आणि दुसरें म्हणल्यार तेजे फातर दवरूंक जाय खंय मागीर प्रेस जावन हे पळय आगळाक दाखय गे पळोवंक शकता तुमी आगळ आणि हेजेर फातर दवरूंक जाय. हेजेर फातर दवरलो काय ना हे प्रेस जाता आणि जे रेड रेड आगळ आसता तो बकेटान वयतलो. सो आतां मम्मी तेजेर फातर दवरतली लायक असो पळयात आणि असो प्रेस केला ना का पळयात दिसता हांगसर.
अशी करून आमची पावसाची तयारी जोरात चालू आसा, आमची की जोरान म्हणजे जोरान चालू आसा. आणि हो पळय पावसाचो स्टोरेज कितलो करून दवरला तो आमी. पावसान भरपूर जाय पडटा ना उजो करपाक, उदक तापोवपाक, तेका लागून हांगसर आमी भरपूरसो स्टोरेज केल्लो आसा. आनी पळयात मम्मीन आनी एक फातर ऍड केलो तेजेर, रगड्याचो फातर ऍड केलो तिणी. सो फायनली डन, हे आमचे काम चालले आसा. रगड्याचो फातर ऍड केला. सो बरे प्रेस जावन आगळ येतलो आता. पावसान पळया एकदम दमट केल्ली आसात आणि आमची सान्नी हांगसर आसा ही पळयात. हाडटा कडक जाल्ली आसा सामकी, बरी सुकली ती. पळयात आमची भिंडा बीन फोडून जाली. आणि कमेंट करून सांगा म्हाका कोणाक प्रॉपर भिंडा कशी कितें सोला बीन करता ती खबर आसतलें, प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगा. सो चला तर आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. आणि हांव जाणा की आयचो ब्लॉग भरपूर शॉर्ट असलो तरी पण तुम्ही ॲडजस्ट करून घ्या. सो परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करून तुमच्या सगळ्यांचे. बाय.